नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचेर दबाव. कला अकादमीच्या कर्मचाऱ्याचे कृत्य. दरेकी 50,000 सोऱ्याच्या पार्टीचो दाखयलो हायस. साळावच्या नितळसाणे खातीर डीपीआर तयार. वर्क ऑर्डरी उपरांत प्रत्यक्ष कामाक जातली सुरवात. मंत्री दिगंबर कामतीची म्हायती. दाबोळे विमानतळ बंद जाता म्हणून लोकांच्या मनात करचो न्हय भंय निर्माण. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रात वाड जाल्ल्यान भविष्यात तिसऱ्या विमानतळाची पडपाक शकता गरज, सांगता वास्कोचो आमदार दाजी साळकार. गोंयभर शिवजयंती मनयली. व्हडा दबाज्यान छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमीच्या उपस्थितीत शिवमोगिनी छत्रपती शिवरायांक दिली मानवंदना. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोका कोला बाटल्यांची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो वेर्णा जंक्शनाचेर. चालकाचे ट्रकावेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. बाटल्यो रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारीक जाली आडखळ. दिवचले भर लोकवस्तीत दिसान दीस वाडत आसा बिबट्याची दहशत. बिबट्याक लागून थळाव्या लोकांमदीं पातळा भंय. बिबट्याचो करचो बंदोबस्त थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपले नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेचे हायस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधीत परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हे नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयलें इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकांनी निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकेचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा.
मजगती सध्या हो विशयाचेर संबंधीत दोग परीक्षकां कडेन उलोवप जालां. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप केले उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकारान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटींग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशीं मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पयल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळ्ळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परीक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो. तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जें लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो? 1-2 म्हयने रिहर्सल करप, सातत्यान तेज्या खातीर काम करप, तेज्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतून इन्वॉल्व जाल्ले आसता. ह्या सगळ्यांचे कश्ट थंय आसतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते आनी तांकां एक ह्या जागेची एक अपुरबाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेच तेंचे. पण खरे कश्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कश्टांच्या कलाकारांच्या कश्टाची ही फकाणां केली अशी असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साळा नितळसाणी खातीर DPR तयार केला तो फुडल्या 2 दिसां भितर सरकारा कडेन सादर करतले. ह्या अहवालाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत निविदा प्रक्रिया पुराय करून वर्क ऑर्डर काडटले आनी प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. खारेबांद मडगांवां उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच साळा न्हंयच्या सोबितीकरणाचें काम उदका स्रोत खात्या कडल्यान पुराय केल्यात अशें मंत्र्यान सांगलें. साल रिव्हरा खातीर एक DPR आमी तयार केल्लो. तो DPR फाल्यां परां गव्हर्मेंटाक सबमीट जातलो. तो अप्रूव जातकीर मागीर टेंडर जातलो. सर हे ब्युटिफिकेशन केलं ते कॉस्ट कितलो? तेच्यान ते आमी WRD करपा लागी टेम्पररी बरें दिसपाक लागता. बस म्हाका खबर नाशिल्लो. आतां कशें सांगलें मातशें रफ अशें. बोरये पुलाचेर आमी एकदम बरें केलो पळय. बोरये पुलाचेर दोनूय सायडीनी गालीच मारलो. ताका लागून आतां कोण हातूंत पोटले उडयता पळय ते बंद जाला. त्याच पद्दतीचें हांव PWDक सांगतलो हांगा मातशें एक्झामीन करा. हांगा एक आमी जर हायट पर्यंत जर एक गाडी पडली पळय जाल्यार पोटले उडोवपाचें बंद जाता. दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विर्याटो फर्नांडिसाक मेळिल्ली गुपीत म्हायती तांणी लोकांमुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्या. विमानतळ बंद जाता म्हणून लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें दाजीचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा. सध्याचे 2 विमानतळ भविष्यात कमी पडूं येता. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविष्यात 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायला. काँग्रेस पक्षाक आता गेली 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून
लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा, वाय डजंट टी गिव इट? ताणें दिवपाक जाय न्ही कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा. बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळ्यात कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा, आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सा खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पसून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा, म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पसून आयलो तो पसून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक भिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हे कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता, हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमीच्या उपस्थितीत शिवमोगींनी छत्रपती शिवरायांक मानवंदना दिली. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून छत्रपती शिवाजी महाराजांक अभिवादन केले. शिवजयंती सुवाळ्यात वेगवेगळ्या शाळेची माणकुली भुरगीं तशेंच शिवप्रेमी उमेदीन वांटेकार जाल्ले. सगळ्या गोंयकारांक शिवजयंतीची परबी विनायक आनी ताजे सगळ्या वांगडींनी आज हांगा घडोवन आयली शिवाजी महाराजाची पुजा आनी मागीर संभाजी महाराजाक बरो व्हडलो हार घाला आनी तांणी सगळ्यांनी एकवटान हे 4थे फावटी ते करता. तांकां आमचो तेंको सदांच आसतलो. शिवजयंतीची शुभेच्छा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी जाता छत्रपती शिवाजी महाराजांची सगळ्यांचेर भरभराट अशी कृपादृष्टी असो. आयचे आयोजन पयली भव्य अशी मिरवणूक सगळ्या संपूर्ण गांवांत जातली आणि ताका लागून हांगासर वेगवेगळ्या कॉस्ट्युमान तुमकां आमची भुरगीं दिसता, कपडे जे पारंपारीक पद्दतीचे कपडे आसात ते. ही मिरवणूक जाल्या उपरांत आमचो व्हडलो कार्यक्रम आसा, थंय किर्तनूय आसा. महत्वाचें कारण हे सेलिब्रेशन करपा फाटल्यान म्हटल्यार शिवविचार. जर ह्या बाल मनाचेर शिवविचार जाले जाल्यार आमच्या समाजाक भिवपाची गरज ना.
छत्रपती शिवाजी महाराज आज कशें आसा आमी नवीन नवीन टर्मिनॉलॉजीज यूज करता आज आमी नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीज काडटात पण हे सगळे कशें एडमिनिस्ट्रेशन करपाचें कशें राजकारण करपाचें एक ल्हान सैन्याक घेवन कसो गड जिंकपाचो अवघ्या छत्रपती शिवाजी महाराजान 17 ते 18 वर्साचेर सुरू केल्लें आसा. अभिमान आसा हिंदवी स्वराज्याचे मुहूर्तमेढ जेंच्यांनी रोयली काही मावळ्यांक घेवन तेंच्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करपाचें जे मुहूर्तमेढ रोयली आनी तेजो आयज प्रसार आयज सबंद भारतभर जाल्लो आसा. तेंच्यामुळे आज हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन जालें. त्यांच्या करुणेमुळे आज आम्ही सगळ्यांक बऱ्या तरेचे आयुष्य जगोवंक शकता. वेर्णा बिरेस्तारा कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बाटलेची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो. वेर्णा उद्देगीक वचणुकेंतल्यान शेकड्यांनी कोका कोलाच्यो बाटल्यो घेवन संबंदीत कंटेनर बंगळूर वतालो. तेन्ना वेर्णा जंक्शना कडेन पावले उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत कंटेनरांत आशिल्ल्या कोका कोलाच्यो बाटल्यो रस्त्यार पडून येरादारीक आडखळ जाली. दिवचले भर लोकवस्तीत दिसान दीस बिबट्याची दहशत वाढत आसा. साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारांत भोंवपी हो बिबटो आता राधानगर वाठारांत भोंवतना दिसून येता. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान लोकवस्ती कडेन पांजरो लायला अशें थळाव्यांनी सांगलें. फाटल्या सप्तकाच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडिल्लो खंय. मात आतां हो बिबटो राधानगर वाठारांत पावला अशें कळटा. दिसा उजवाडा भोंवतना तो नदरेक पडटा. ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय भटक्या सुण्यांक खाल्ल्यात अशी म्हायती थळाव्यांनी दिली. देखून बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. जाता तितले बेगीन राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या ह्या एरियेक ह्या वॉर्डाच्या एरियेक सरावंडिंगाक जंगल असल्यामुळे आणि हांगा आता बरीचशी घरां जाल्या आणि त्यामुळे जनावरां सध्या आता ह्या वटेन सरकोंक लागल्या आणि वातावरण मातशें भयाभीत जालां. दिसा ढवळे आता बिबटे बी दिसूंक लागल्यात. त्यामुळे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आणि जो हांगा वातावरण जें भयाभीत जालां त्या भुरगीं खेळटात बी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन सापळो जो घातला तितून मातशें रातचे तेंच्यांनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन जी हें करून तेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि ह्या लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो भंय वयचो. कित्याक हांगा खुबशे भुरगीं आसात ती ट्युशनाक येतात तेंचे आवय पूय तांकां एकदां एकटेच धाडटा. त्यामुळे आमकांय अशें मनाक भंय दिसता की फाल्यां कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार तेजी जबाबदारी आमची आसतली. तेन्ना हांव फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन त्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि सगळ्या लोकांक एक भयमुक्त हे वातावरण दिवचें. दिसा उजवाडे एकट्याक 12 सुमार दिसलो. काल राती तो रातचो ते गांवठणकर म्हणून घर आसा तेंच्या थंय दारांनी दिसलो. त्यामुळे वातावरण भयाभीत जाल्लेलें आहे आणि कुत्रे आता हळूहळू कमी जाल्या. ते म्हाका दिसता तो कुत्र्यांच्या हेच्या खातीर येता असो दिसता ह्या वटेन. कित्याक हांगा ह्या खुबशा ह्या कॉलनीन कुत्रे खूब आहा ते खावपाच्या हितून आणि परत लोक जॉगिंगेक वयतात वॉकिंगेक वयतात थंयसर. तोय मातसो तांकां एक भयमुक्त हे तांकां ते जॉगिंग वॉकिंग करपाक मेळचें. फाटल्या विकान हांवें एक ऑलरेडी टॉक दिल्ली आसा की थंय आमचो एक बिबटो भोंवता म्हणून. त्याच्या उपरांत थंय पिंजरो लावन सगळें जालें पण तें सफल जावंक ना. आतां मागीर राधानगर म्हणून आसा थंय आमच्याच वॉर्डान पडटा तो. थंय सद्याक पिंजरो लायल्लो आसा. थंय खुबशे अशें आयकलां की थंय येता तो. काल दिसाचो थंय गेलो. हांवें ऑलरेडी अमृत सिंगाकूय सांगलेलें तो येवन पळोवन बी गेलो. मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो गेलो म्हणून. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांव कंटिन्यू फोनार आसलो. MLAकूय आमचे सांगलेले. MLA सुद्दां तेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो आनी काल राती पिंजरो लायला. पण आनी हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक स्पेशली की थंय आमकां जाता तितलें एक प्रोटेक्शन दिवपाचें जावं रातचें पेट्रोलिंग तरी करपाचें जेणे करून आमचे भुरगीं तरी मातशी सुशेगाद रावतलीं आनी भंय नासतना अशी भोंवतलीं. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाच्या हेतान पक्षान आनीक जिल्लोअध्यक्ष नेमपाचो निर्णय घेतला. कुशावती जिल्ल्या खातीर जिल्लोअध्यक्ष नेमतले. हाका लागून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोअध्यक्षावेलो भार कमी जातलो. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघांचो आस्पाव आसतलो. आपूण 8 मतदारसंघातले कार्यकर्त्या कडेन स्वतंत्रपणान संवाद साधतलो अशें अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कुशावती जिल्ल्या खातीरचे निरीक्षक विजय इंदर सिंगला हांणी सांगले. New BCC presidents to be appointed in each district of every state was started, and today, in continuation to that, there are 4 observers, AICC observers, who have been assigned 1 district each in the state of Goa to look at new people to be the part of the organization, open doors for different castes of people to become BCC presidents and take over the organization, to build the organization. There will be a lot of powers which will be given to the new BCC presidents. And when I say a lot of powers will be given to new BCC presidents, there will be a lot of accountability also. South Goa district earlier used to have 20 assembly segments. And if you look at anybody who was DCC president here for 20 assembly segments, sometimes it becomes difficult to run the organization. Sometimes it becomes difficult for a person to run 20 assembly segments. So that's why the party leadership, on the recommendation of the state leadership, decided to divide the South district into 2. One is Kushavati and one is South. And now Kushavati will be having 8 assembly segments to its city. And in these 8 assembly segments, I will be visiting all the 8 assembly segments, meeting with all the elected office bearers, social organizations, party cadre people, Congress party workers, so that more hardworking, more people who are loyal to our party without criminal backgrounds. Maybe some people get criminal records because of their agitations against the governments. Obviously, we have to keep that on the side. But all the people who have any criminal background by doing criminal activities, they will not be considered to be a part of the organization. Who intend to become a part of this process, or who intend to become a part of the party organization through this process, I'm trying to convey through you that they can simply fill up the form, download the form, take a printout of the form, fill up that form and come and meet me during any of my interaction, or even they can send their form on email to me and I can get connected with them. ताळगाव पठाराचेर खूप वेगवेगळे पक्षी येतात. एका तेंपार ताळगाव पठाराचेर रान आशिल्लें. आतां थंय गोंय विद्यापीठ आनी हावसिंग प्रकल्प आयल्यात, पूण पयलीं येवपी पक्षी थंय अजून मेरेन येतना दिश्टी पडटात. बिरेस्तारा अशेंच एक घुबड ताळगाव वाठारांत येवन ते एका दुर्गाचेर बशिल्ले दिश्टी पडटा. आमी पणजेकार या बॅनराखाला पणजी महापालिका वेंचणुकेत उमेदवार उबे करतले. तांचेर चेपण येवचें न्हय म्हूण योग्य वेळार नांवां जाहीर करतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. मजगतीं सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना ताचो पूत म्हणून आपणें केन्ना खंयचेंय पद घेतना कोणें पळयलां जाल्यार ताचें उदाहरण हाडून दाखयल्यार आपूण घरा वता अशें आव्हान उत्पल पर्रीकारान केलें. पणजे महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 13 मार्चाक जातलो. हे फाटभुंयेर बाबूश मोन्सेरात पॅनल आनी हेर अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत तयारीक सुरवात केल्या. मजगती बाबूश पॅनलाक हारोवपा खातीर उत्पल पर्रीकारान आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां. 30 प्रभागां खातीर उमेदवार उबे करतले.
उमेदवारांची नावां सध्या गुपीत आशिल्ल्यान योग्य वेळार नावां जाहीर करतले, अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. आम्ही पणजेकार या बॅनरा सकट एक युनायटेड पणजेतले वेगळे वेगळे तांचे पॉलिटिकल एफिलिएशन कितें आसूं मागीर पणजे खातीर एक कितें बरें फुडें विजन घेवन पणजेचे विशय कावन्सील कॉर्पोरेशनान मांडपा खातीर तांचे बरोबर घेवन सगळ्या पॅनल म्हणून म्युनिसिपॅलिटी आनी कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनाक फुडें वचपाचो प्लॅन केला. ते ह्या पॅनला खातीर आमी फुडें वतले. म्हज्या बरोबर हांगा आदले मेयर सुरेश बाब आसा, आदली मेयर वैदेताई आसा, आमचे कावन्सिलर विनीत बाब आसा, दत्तप्रता आसा, बाबूश मोन्सेरात आनी ताणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचेर मारला. ताका डिफीट करप आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आसा. घराणेशाय सोंपोवपाचें उलयतना तूं वेंचून आयलो जाल्यार ती लेगीत घराणेशाय जावची ना, असो प्रश्न पत्रकारांनी उत्पलाक केल्लो. तेन्ना जाप दितना उत्पलान सांगलें, आपूण एक नागरीक आसून आपल्याक वेंचणूक लडोवपाचो हक्क आसा. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना आपूण खंयच्या म्हामंडळाचो अध्यक्ष नाशिल्लो वा खंयच्याच पदाचेर ताणें आपली निवड करूंक नाशिल्ली. आपणें केन्नाय खंयचें पद घेतना कोणी पळयलें जाल्यार उदाहरण हाडून दाखोवचें. आपूण थेट घरा वता अशें आव्हान उत्पल पर्रीकारान केलें. हांव एक सिटीजन आसा, म्हाकाय तितलोच अधिकार आसा, पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका पब्लीक खंय हांव कितें एडवांटेज घेवन आयलो जाल्यार तूं दाखोवचें. कळ्ळें न्हय? हांवूय सिटीजन आसा, म्हजेय अधिकार आसा, म्हाकाय इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा, म्हाकाय पॉलिटिकली ह्या देशान एक्टीव रावपाचो अधिकार आसा, म्हाकाय वोट करपाचो अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका मनोहर पर्रीकर आसा म्हणून खंयचेय पोस्ट घेतना पळयला. एक एग्जाम्पल तूं म्हाका जर हाडून दिलें न्ही, हांव आज फायर करा वता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.